कसं टॉपिक म्हणाला जी कडवत असाची परफेक्शन ऑफ योगा. योगा विषय वय वय योगा विषय तू मॅट रेडी केला की योगा मॅटर वय अंगाव योगा मॅटर कष्टाच कसले आसन शिकवून दिश ना प्रभूजी आणि माताजी ना बा विप्रसुद्धा प्रभू तशी नाही सुला बाहेर सांगून दिताल नवे जण ना कसं कशी एक्सरसाइज कोरका कसं कोरका म्हणून सांगून दिताल वही माताजी माय कप पडका योगा त्यांनी योगा म्हणारी एक्सरसाइज जो आसना विषयी सांगता नांची मुरलीधर प्रभू त्यांनी आमकां श्रील प्रभुपादजीना आता लास्ट 2 सेशन कळलं नवा बुक्स आर द बेसिस पुस्तकाची आधार म्हणून तांतूल एक सान बुक श्रील प्रभुपादजीन बरयलेलं द परफेक्शन ऑफ योगा म्हणून ताजे विषयी सांगून दिता असं त्यांनी बुक जन्म सीधा येऊन कंप्यूटर आधार बसलो आणि लेखली की योगा म्हणून मस्त जणांना चिन्ह करचे बुक कसं म्हणून योगा म्हणाल कुठले एक्सरसाइज म्हणून लेखचे शिला प्रभुपादाना या पुस्तका वैरी कसं सांगला म्हणलं परफेक्शन ऑफ योगा म्हणाला जी टायटल द योगा ऑफ डिवाइन लव शिला प्रभुपादान कसं सांगला म्हणल्यारी अंतू पोस्चर्स आणि एक्सरसाइज विषय नाही सांगचे ताजे बदला का पुरातन जावन आशिल्ल्या योगा विषय कशी भक्तीर आणि मुखार सुनो देवा वैरी आमकां करूं जाता म्हणाले आमगे सांगू वता असाची हिज ग्रेस विप्रसुधा महाप्रभू आणि हर ग्रेस राधिका भाव माताजी हिज ग्रेस विप्रसुधा महाप्रभूजी आणि हर ग्रेस राधिका भाव माताजी सगळ्यांके चिरपरिचित त्यांनी ऍक्च्युअली तांगेला इंट्रोडक्शन जावको म्हणून सगळ्यांके प्रीतीच जावन असाची भागवत पुराण कोंकणीन तो प्रभुजीला क्वालिफिकेशन कसं म्हणाले ॲज अ प्रोफेशन MD जाऊन असं त्यांनी मल्टीनॅशनल कंपनी फ्रेंच मल्टीनॅशनल कंपनी का राधिका भाव माताजी कसं म्हणून असं मॅनेजिंग डायरेक्टर ऑफ विप्रसुधा महाप्रभू अँड भट फॅमिली आणि MBA कल्ला SB जैन इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट ಅದಕ್ಕೂ ಪ್ರಭುಜಿನ ಅಂಗೆಲ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಭಕ್ತಿಶಾಸ್त्री आणि भक्ती वैभव आणि वैष्णव ट्रेनिंग अकॅडमी दखून 1 वर्षाचे रेसिडेन्शियल ट्रेनिंग त्यांनी केला प्रभुजीना आणि 2 जणे परमपूज्य राधानाथ महाराजाला शिष्य माताजी आता मुरलीधर प्रभून सांगील म्हणते होम मेकर आणि कॉमर्स ज्वेलरी डिझायनर आणि कॉमर्स आणि ग्रॅज्युएशन झालेलं असं येस आणि अंगेल फॅमिली सकुटुंब जावन आणि मस्त जनरेशन्स दाखवून शिरालीच्या महामाया गणपती टेम्पलाच्या आणि कारकळच्या व्यंकटरमण टेम्पलाच्या सेव करता आयल्यांची आत्ते करता सची अंगेला विप्रसुधाम प्रभुजीला आणू श्री हनुमंत भटमाम त्यांनी काशी मठ संस्थानाच्या मस्त मठाच्या मॅनेजिंग कमिटी मेंबर जावन असाची आणि मस्त सेवा करता असाची प्रभुजीला अम्मा श्रीमती गौरी भट माताजी त्यांनी वेद व्यास उपासनाच्या ऑर्गनायझर आणि पार्टिसिपेंट भजन सत्संगाच्या मस्त म्हणजे सेवा करता असाची एव्हरी टाइम भागवत पुराण कोंकणीच्या भगवद्गीता रेसिटेशन ಅಂತ मी पळयताची माताजी आणि राधिका भाव माताजी मोठू भारी चंद कोण संपूर्ण भगवद्गीताच पारायण अंतू सेव करता असाची आणि प्रभुजीना अंगा मस्त सॅटर्डे सेशन्स आणि सेल्फ डिस्कवरी कोर्स शरणागती सेशन कोण आमकां एनलायटनमेंट दिल्लेलं आसा मस्त विशयारी तशीच राधिका भाव माताजीने कथामृत भजनामृत सात्विक कुकिंग आणि मस्त लेडीजांका त्यांनी अष्टकम आणि वैष्णव भजन सांगून दिता असाची सक्कड उठू जावन कुटुंबे त्यांनी कृष्ण भावनामृतांतू भारी लायक कोण सेवा अंतू निरंतर जावन करता असाची देवाला श्री श्री राधा गोपीनाथजी मागून घेव्या की त्यांनी अशी मुखार सुनी सकुटुंब जावन सेवा करची तशी जाऊ म्हणून आणि अंगेले अंक 2 जण पूत असाची देवामृत आणि गोपीनाथ आणि विप्रसुधा महाप्रभू सेशन्स तुम्ही पळोवन आसता एव्हरी संडे GSB भक्तिवृंद अंतू
आता टॉपिक जल्ला मात्र 18 दिवसाचे 18 अध्याय लाईफ लेसन्स Life- भगवद्गीता. आता मध्वाचार्याला विषय सूर जल्ला फर्स्ट सेशन जल्ला मात्र नेक्स्ट या 2 दिवसांना सेकंड सेशन नाक वत्ता असा त्या पूरा मिस करूनच जा तांगेला तुकून भारी लायक जावनु आमकां कसं सकट शिकून काडू जाता शिला प्रभुपादाल विषय कसं शिकून काडू जाता जाल्यार तितलें आमी शिकू पडोवका जाल्यार येवचें फुडें तें पुस्तक वाचून येवका न्ही जाल्यार म्हाका जाल्यार वर जेवचें पुरो कसं योगा म्हणून कळना तरी योगा टायटल पळोवन कसले उल्लोका म्हणून उलयताले जी सो माताजी आणि प्रभुजी का आम्ही 3 वेळा हरी बोल म्हणून सांगून वेलकम करूया. हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल. ओव्हर टू यू माताजी and प्रभुजी. हरे कृष्णा मुरलीधर शरण प्रभू सखी शरण माताजी. परफेक्शन ऑफ योगा टॉपिक आगत तुम्ही परफेक्शन ऑफ इंट्रोडक्शन कोण दाखयला की how nicely an introduction can be conducted in a jovial manner and how the topic can be introduced also at the same time. So always तुम्ही दोघ जन आमगे community खातीर you are setting higher and higher standards, not just by doing things yourself but also showing by example how things can be done. So really तुमका कृतज्ञ आसात आम्ही पुरा जन की तुम्ही टीम ऑर्गनाइज केला आणि असल पुरा ऍक्टिव्हिटीज कंडक्ट करून आमकां अवकाश दिता आसती की आम्ही भक्तीन भाग घेवेत म्हणून. In fact, this books for the basis also came out in one of these sessions only. Muralidhar Charan Prabhu na I remember एक सेशन घेतलेला की नेक्स्ट कसं करता म्हणून राधाकुंड प्रभू आयली ती आणि कॅज्युअली ते अशें म्हळ्यार डिस्कशन सुरू जाता पण कसं करूं आणि तू बुक्सा विशय करूया ओके बुक्स फॉर द बेसिस ओके मागीर कपल्स घेवन एक टॉपिक करूया बट आम्ही एक पळोव येता की मुरलीधर शरण प्रभू राधाकुंड प्रभू मधुपती गोपीनाथ प्रभू हांणी दे आर टेकिंग दिस थिंग्स फॉरवर्ड आणि तांणी कसं की एक इच्छा करता आसता ती देव चलोवन दिता आसता तांगेल मनांत आशिल्लें. सो रियली तांगेले सिन्सियरिटी आणि ते सिरियस एटिट्यूडाक तांकां ते रिजल्ट येता आसा आमी पळोव येता आणि ताजे निमित्त आमकां मस्त सकट बांधव जनाक हाचे भक्तीन तूं भाग घेवचो आसलें भाग्य मेळटा आसा. सो तुमकां दोग जनाक मधुपती गोपीनाथ प्रभू रसवती माताजी राधाकुंड प्रभू तुम्ही पुरा जनाक आणि भागवत पुराण कोंकणी टिमाचे मस्त सकन जन आसता एक्सटेंडेड फॅमिली पुरा जनान सपोर्टा खातीर कृतज्ञ जावन आसता. सो आयचे सेशन सूर करतना हें सांगता म्हणून मन आशिल्लें आणि आता कोण ह्या सेशनांत पुरा जन भाग घेता आसता तुमकां पुरा जना दंडवत प्रणाम ह्या सेशनांत इंट्रोड्यूस करून आनी बुक्सा विशय उलया. ऑफकोर्स तुम्ही बुक्सा विशय कशी अप्रोच दवरता म्हळ्यार तुम्ही मिस केला जाल्यार लास्ट 2 सेशन पळयता स्पेशली लास्ट सेशन मुरलीधर शरण प्रभू आणि सखी चरण माताजीन कशी अप्रोचान तुम्ही बुक्सा घेवेता म्हणून ते लायकून एक्सप्लेन केलेलं आसा. सो आम्ही प्रार्थना करून आयचे सेशन सुरू करूया. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितेन तस्मै श्रीगुरवे नमः. नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. सो तुमकां पुरा स्वागत आसा. आता मी आयचे सिलेक्ट केलेले बुक प्रभुपादान मस्त सकट स्मॉल बुक्स बरयलेले तातूंतले वन ऑफ देम की परफेक्शन ऑफ योगा म्हणून. आणि प्रभुपाद स्वामी त्या टायमार लेक्कारी योगाच कॉन्सेप्ट वेस्टर्न वर्ल्डान कसं पॉप्युलर आशिल्लें आणि कशी त्यांनी ताका इंटरप्रेट जाता ताका तांणी ताजे वयर पर्स्पेक्टिव्ह दिता ती. इट्स अ व्हेरी स्मॉल बुक. तुम्ही पळय न्ही जाल्यार फिजिकल बुक तर टेम्पला खंयचे गेल्यार मेळटले तुमकां बट तुम्ही पळय न्ही म्हणून जाल्यार मुरलीधर शरण प्रभून हें चॅट ग्रुप्सारी ताचे लिंक दिलेलें आसा वेदा बेजाचे. सो तुम्ही त्या लिंकार वचूनय ते बुक्स ब्राउज करूं येता. इट्स अ व्हेरी स्मॉल बुक हार्डली फ्यू पेजीस आसा ती. मात प्रभुपाद स्वामी तू लायक करून त्या कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करता आसा ती योगा विशय म्हणून. कसं की जनरली योगा म्हळ्यार कसं पॉप्युलर ओपिनियन आसता अक्रॉस द वर्ल्ड की इट इज सम काइंड ऑफ एक्सरसाइज म्हणून जिमनास्टिक एक्सरसाइज और समथिंग टू डू टू इम्प्रूव
तुमगेले हेल्था खातीर और समथिंग, विच इज वन पार्ट फॉर श्योर. मात प्रभुपाद स्वामी द बिगर रिजन, द हायर पर्पज ऑफ योगा आज सांगता ती, आणि तांणी एक्चुअली ह्या बुका टायटल परफेक्शन ऑफ योगा म्हणून दिलेलं आसा. सो आता मी पळोवका जाल्यार आयची सेशन आमी अबाउट 45 मिनिट्स प्लॅन केलेलं आसा. एक ಸ್ವಲ್ಪ एक स्क्रिप्चरल स्टडी विषय एक फ्यू पॉइंट्स दिता. मागीर हातूंत ह्या बुकान टोटली 8 चॅप्टर आसा ती, तातूंत आमी 4 चॅप्टर्स ऑल्टरनेटली हांव आनी राधिका भाऊ एक चॅप्टर वी विल गो थ्रू इट, द इम्पॉर्टंट पॉइंट्स. मागीर तुम्ही डिटेलान तुम्ही एट युअर ओन लेजर ड्युरिंग द डे केन्ना आसता तुम्ही त्या बुक्स ब्राउज करीत. सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द व्हेरी इफेक्टिव्ह वेज ऑफ रिडिंग अ बुक, की बुक वाचूच वय आणि ताजी कनेक्टेड खंयचे डिवोटीव लेक्चर असल्यारी और खंयचे सेशन असल्यारी ताजे अंडरस्टँडिंग आणि के म्हळ्यार लायक कोण जाता आणि कसं ते डाउट्स असल्यारी इंटरॅक्शन असल्यारी तातूंत आमी के आनी फ्रॉम ईच अदर आमी लर्न करूं येता आमगेले ऑब्जर्वेशन्स एज कसं कनेक्टेड वस्तूचे. सो दिस इज लायक अ स्टडी सेशन, आणि इट इज अ व्हेरी वायब्रंट स्टडी सेशन, कसं की बुक काही वाचूं येता आमी अँड एट द सेम टाइम वी कॅन गो थ्रू इट ऑल्सो. सो हे 4 चॅप्टर्स आसा ती आयची सेशना खातीर. अँड द सेकंड आता आमी फ्रायडे नेक्स्ट 4 चॅप्टर्स आमी येवची फ्रायडे तू कवर करूया. So the first topic is, of course, significant of spiritual study. Prabhupada Swamin हाजेरी मस्त emphasis दिलेलं आसा बुक्सावेरी. In fact, तांणी पळयल्यार तांगेले सगळे जीवमानांत तू one of the things which तांगेले गुरून सांगिल्लें भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूर की तुमगेले दुड्ड असल्यार तुम्ही बुक्स प्रिंट करया ती म्हणून. बृहद मृदंग म्हणून एक मृदंगान वाजिल्यार आवाज थोडे दूर ते वतलो, ಸ್ವಲ್ಪ मीटर दूर ते जाल्यार बुक्स असल मृदंग की ते बुक्स स्प्रेड जाल्यार सगळ्या वर्ल्डांत आणि क्रोर कटल्यान बुक्स मिलियन्स ऑफ बुक्स म्हणतात पडले ते स्प्रेड जावन हे भक्ती मेसेज प्रभुपाद स्वामीन केलेलं आसा. सो तांगेल गुरून तांकां सांगिल्लें की तुमगेले दुड्ड असल्यार बुक्स प्रिंट करया ती म्हणून. आणि तांणी ते मेसेज तांगेले जीवनाचे व्हड एक लक्ष्य म्हणून तांणी कितलेकी सकट बुक्स केलेले आसा. मेनली भगवद्गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत तसं नाही व्हड काव्य वय तांणी ट्रान्सलेट केलां जाल्यार ताजी ओटू तांणी मस्त सकट सान टॉपिक्स सारी फॉर एक्झाम्पल आयची खंयची बुक कस पळय परफेक्शन ऑफ योगा ताजेर तसं सान टॉपिक्स सारी तांणी केलेलें आसा. सो बुक्स प्रभुपाद स्वामीन एक लेक्चरान सांगिल्लें की हरे नामैव केवलम म्हणटात न्हू आमी, देवान नामस्मरण केल्यार पुरो बुक्स जाव कवे जाल्यार प्रभुपाद स्वामी सांगता ती तांगेल स्पेसिफिक वर्ड तांणी लेक्चर यूज करताना सांगिल्लें साऊंड फुटींग म्हणून. साऊंड फुटींग म्हळ्यार कसं ना की तुम्ही मुखारसून घट्टी चलता जाल्यार कसं एक पंथा म्हणल्यार भक्ती आमी भावना खाली एक सेंटिमेंटल अंडरस्टँडिंग असल्यार मुखार विंगड कसं एक प्रॉब्लेम असल्यार और विंगड कोणी कसं सांगल्यार आमकां ताजी अंडरस्टँडिंग कसं ना हें वयसम की तें वयसम की कसं ना बा मात तें क्लॅरिटी येवचे खातीर और साऊंड फुटींग प्रभुपाद स्वामीन सांगिल्लें की बुक्स वाजिल्यार ते येता म्हणून. आणि 2 वस्तू बुक्स वाजिल्यार जातले स्मॉल प्रभुपाद स्वामी बुक्स सांगतो. वन इज की आमगे बुद्धीक एक विश्वास येतलो केन्ना आमी खंयचे विशयार आमकां विश्वास येता तेन्ना आमी ताजेर आनीक मुखारसून वतात. सो केन्ना बुक्स वाजिता ती आमकां आनीक मुखारसून वचची ते धैर्य मेळटा भक्ती पथारी और खंयचे पथार. आणि मन हेची एब्झॉर्ब जाता म्हळ्यार मनाक स्मरण शक्ती म्हणटात पळय हा ते वाजिल्लें कसं की उडगां आसयलें कसं की ताजे एक एक्सपिरियन्स मेळटा. आणि हे बुक्स वाजूचे आयकुचे तातूंत कसं जाता म्हळ्यार एक शुद्धीकरण खंडीत जाता आणि हगूर आमकां ते टेस्ट डेव्हलप जाता. मस्त सकट वस्तू आमकां सुरे करतना जे प्रॉब्लेम जाता की हें कसं करचें म्हणून जाल्यार ते हगूर करता आमकां ताजे रूच येवचे सूर जाता आणि ते लायक जाता. आणि मागीर अशें दिसता इतले काळटा आमी हें कर न्ही मुळे तर आमी मिस केलें हें म्हणून तशी एक फिलींग येवचे पुरो. सो प्रभुपाद स्वामीन म्हळ्यार तांगेलें एक आशिल्लें की कृष्ण भावनामृत म्हळ्यार पुरा नमुने नीड्स कोण डिवोटीज येतात पळय भक्तजन येतात तांगे पुरा नमुने नीड्स टेक केअर करता म्हणून म्हळ्यार. आणि मस्त जनाले इंटेलेक्च्युअल नीड्स असता म्हळ्यार हें कशें जाबा तें कशी शास्त्राची मिनींग कसं ना ताजे खातीर हांणी इतली पुरा बुक्स बरयले ना. आणि तांणी एक्सपेक्ट करता आशिल्लीं ती की कोण हे मुवमेंट आवट टू असोसिएट करतात म्हळ्यार भक्तींत रुची घेता ती कृष्ण भावनामृता भाग घेवचे प्रयत्न करता ती तांणी हे बुक्स वाजूका म्हणून.
तांगेली इतली ते एफर्ट आशिल्लें की बाकी पुरा जेन्ना रात्री रेस्ट करताना न्हिदताना तांणी 12 घंटे बुक्स बरोवचे सुरू करचे प्रभुपाद स्वाम्यान पुरा आनी सकाळ ते कंटिन्युअसली बरयता आशिल्ली कितले की वर्स ते कसले की तांकां गोत्त आशिल्लें तांगेले ते रिटर्न वर्ड पळय तांणी सांगिल्लें असं की नेक्स्ट 10,000 इयर्स खातीर यूज जातले तांगेले ते बुक्स म्हणून त्या नमुने तांगेलें विजन आशिल्लें आमी कसं नाही करताना आईचे फाल्याचे आणि नेक्स्ट महिन्याचे चड म्हळ्यार लेखता ती और चड म्हळ्यार कसं नाही प्लॅनिंग म्हळ्यार आमी कसं नाही फायनान्शियल प्लॅनिंग रिटायरमेंट प्लॅनिंग तसं पुरो जाल्यार तांगेल प्लॅनिंग म्हळ्यार प्रभुपाद स्वामील्या बुक्सा थ्रू की नेक्स्ट 10,000 वर्सां खातीर जेन्ना गायड करचो तसलें बुक्सां बरोवका म्हणून सो तसलं तांगेलें एक विजन आशिल्लें आनी तांणी मस्त कडेन नियम हें केलें जाल्यार ते मुवमेंट स्प्रेड जालें तांणी सांगिल्लें कसं नाही की हांव $125 चार्ज केलें आनी कसं नाही नियम आनी सांगिनातील जाल्यार हांव कितली लक्ष कटल्यान डॉलर कमयत आशिल्लें जाल्यार तांणी तशी करनी तांणी सांगलें की बुक्स इंट्रस्ट घेया ती हरिनाम संकीर्तन घेया ती आनी कोण तूं मुखारसून येवका तांणी येता आनी तुमी एक्सेप्ट करूं येता म्हणून सो आमी केन्ना हे कन्विन्स जातात हाजे विशय तेन्ना आमकां ताजी रूच येवचे सुरू करता एक दृश्टांत तशें आसा आतां एक सांचेल्डाक कशें एक दूध पाक खावोवका म्हूण लेखें सांचेल्डू तो ताका तें गोत्ता दूध पाक म्हळ्यार कसं न्हय म्हणून तामान खावोवचे वताना तो दूर वता की नाका नाका म्हाका नाका म्हळ्यार दूद शी आसा म्हाका नाका तें म्हणून आम तेन्ना कशें करता अशी तागेले गाल धरतले ते चेरडाले आनी घे रे म्हणून थोडे घालतले तोंडांत घे रे म्हणून थोडे तोंडा पडले सुद्दां ते चेरडा कळटा अरे हें कशें की लायक रुची आसा मू आनी घेवं येता तशींची हगूर समटायम्स इनिशियली आमकां थोडे त्या बुक्सा खातीर टेस्ट डेव्हलप करपा पडटलें बट वन्स वी स्टार्ट टेस्टिंग इट आमकां ते रूच येतली आनी ते एक पंत ते आमी एक्सपिरियन्स केल्यार आमकां तातूंत मुखारसून वचच्याक आनीक इंट्रस्ट येता सो दीस इज द सिग्निफिकन्स आतां मी फर्स्ट चॅप्टराक गेल्यार फर्स्ट चॅप्टर इज योगा एज रिजेक्टेड बाय अर्जुना म्हण प्रभुपाद स्वामीन ताचें टायटल दिलें आसा तातूंत कशें म्हणटा ती प्रभुपाद स्वामी सांगता ती की योगाचे कमर्शियलायझेशन जालां म्हणून म्हळ्यार मस्त सकट जेन्ना योगा सिंपली दुडवा खातीर करता ती और विंगड कसं पर्पजा खातीर करतात आतां तुमी खंयचे बुक स्टोराक गेल्यार और इवन ऑनलायन पळयल्यार योगाचे हंड्रेड्स एंड थाउजंड्स ऑफ बुक्स आसतले आनी त्या ऑथरान पळय ते कोण बुक बरयता ती तांगेलें मोटिवेशन कसं नाही पूण विंगड आसता इधर तांगेलें तांकां कसं नाही एक तांगेले दुडवा खातीर और तांणी खंयचे एक कसं की एक विंगड कसं एक पर्पज आसच्या पुरो जाल्यार योगाचे रियल पर्पज कसं नाही ते प्रभुपाद स्वामी सांगता आसा कसं जालें की खंयचे चांग वस्त आसल्यार ताची मिसयूज वय करूं येता सो मस्त जेन्ना ते योगा प्रॅक्टिसाचे मिसयूज वय करता आसत सो ताजे खातीर प्रभुपाद स्वामी 60-70 तुची आतां ते मस्त पॉप्युलर आसा अमेरिकांत योगा म्हळ्यार आतां चायनांतूय पॉप्युलर जाला जपानांतूय पॉप्युलर जाला पुरा कडेन द योगा वर्ल्ड मस्त पॉप्युलर जाल्लें आसा वर्ल्डांत मात त्या टायमार प्रभुपाद स्वामी न्यूयॉर्क आसतना 60s 70s मस्त सकट योगा सेंटर आसता आशिल्लें आनी थंय कसं न्हय प्रभुपाद स्वाम्यान सांगचें की पोस्चर्स एक्सरसाइजीस त्या पुरा शिकयता ती विच इज ऑल्सो व्हेरी गुड अशी न्हय की योगासना चांग न्हय योगासना ऑल्सो इज व्हेरी बेनिफिशियल इनफॅक्ट पतंजली योगा सूत्रांत अष्टांग योगा म्हणटात न्हू ते अष्टांग म्हळ्यार ते 8 लिम्स आसात तातूंत वन ऑफ द लिम्स इज योगासनाची जाल्यार ताजी मुखारसून तांकां दाखयना ती सो वेन योगा फिजिकल योगा ऑल्सो आनी ते योगाच कल्चर कसं ना ते योगाच हायर पर्पज कसं ना ते आमकां कळ्ळें दिसता ते आनीके चांग कोण कोर येता म्हणून आतां प्रभुपाद स्वामी सांगता की योगाचे रियल मिनींग म्हळ्यार ते युज्य धातू दोकून येवचें आनी कनेक्शन म्हळ्यार देवा लोट युनियन जावचें म्हणून ते वर्ड योगाचे रियल मिनींग की खंयची प्रोसेसान आमी देवा लोट कनेक्ट करूं येता ताका योगा म्हणचे ते युज्य म्हूण ते युज्य धातू दोकून येवची वर्ड आनी प्रभुपाद स्वामी सांगतात हातूंत की कृष्णान अर्जुनाक हें सगळें बॅटल फिल्डा मध्ये सांगिल्लें म्हळ्यार योगासन न्हय देवान तांकां सांगिल्लें म्हळ्यार अ वे ऑफ लायफ कशी मनशान मानसिकता आसूं कसं आमगेली भावना आसूं जिवना खातीर ते कृष्णान भगवद्गीतांत 1 घंट्यान सांगिल्लें आसा आनी तांतुल्या चॅप्टराचे सो मेनली हे बुक कसल्यार पळयल्यार हे परफेक्शन ऑफ योगा आनी तूं प्रभुपाद स्वाम्यान गीताचे संची अध्यायाचे मस्त सकट रेफरन्स यूज केलेलें आसा हे बुकांत वन ऑफ द श्लोक्स प्रभुपाद स्वामी सांगता की यो याम योगस त्वया प्रोक्ता सम्येन मधुसूदन
एतस्याहम न पश्यामी चंचलात्व स्थितीम स्थिरम म्हणून. म्हळ्यार अर्जुनान सांगचे आसा त्या कृष्णान अष्टांग योगा विशीं सांगतरी की हे देवा ते तू कसन सांगिल पण म्हाका प्रॅक्टिकल दिसना म्हणून, भारी कष्ट जाता आसा म्हणून. म्हळ्यार आनी मन कशी आसा चंचलात्व म्हणून सांगिल्लें आसा. हे रेस्टलेस भाशेन मनान हांव कशी हे एक्सपिरियन्स करचें, म्हाका हे प्रॅक्टिकल दिसना म्हणून अशें सांगता ती. आनी प्रभुपाद स्वामी मुखार सांगता ती की जनरली आतां कालान तूं त्या टायमार तशी आशिल्लें, आतां ते एंग्जायटी जावचे पडले डिस्टर्ब्ड अशें कसं पूण हे जिवनान जगता आसता. खंयचे निमित्त आमची एंग्जायटी जाता आनी आम कसं की हांतू कसं जे कसं ते प्रॉब्लेम्स येता आसता. असल एंग्जायटी आशिल्ल्या सिच्युएशनान तूं हांव ते योगा कशी प्रॅक्टीस करचें. म्हळ्यार अर्जुन 5000 वर्स फुड्याची ते प्रॅक्टिकल म्हणून सांगना आशिल्लो. तो वचून सांगता की चंचलम ही मना कृष्ण प्रमादी बलवत दृढम तस्याहाम निग्रहाम मन्ये वायुरेव सु दुष्करम म्हणून. हांव कशी प्रॅक्टीस करचें, मन एकदम रेस्टलेस आसा म्हणून. सो प्रभुपाद स्वामी ह्या बुका खातीर अर्जुनान हे अष्टांग योगा सिस्टम म्हाका प्रॅक्टिकल न्हय म्हणून रिजेक्ट केलेलें. आनी मुखार सुनतानी मागीर हे सांगता ती की अर्जुनाक थेदन पॉसिबल ना आशिल्लें तेन्ना आतां जातलें आमकां. आनी आनीक एक पॉयंट तांणी कसं सांगतात म्हळ्यार त्या प्रोसेसा खातीर की 12 स्कंदाचे भागवतमाचे रेफरन्स यूज करतात प्रभुपाद स्वामी की आत्ता कलियुगा जन कशी आशिल्ली ती. प्रायेण अल्प आयुष्य सभ्य कलवस्मिन युगे जना मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य ही उपद्रित म्हणून. म्हळ्यार कलियुगा जन कशी अल्प आयुष्य, मंद सुमंद म्हळ्यार कसं की एक कष्ट आसता, प्रारब्धा निमित्त कसं करू जायना आनी चिके कसं म्हणटात पळय कसं एक वाजूचे करची म्हळ्यार रुची आसना. असल स्थितीन तूं कलियुगाची सिम्पटम आसा म्हणून सांगिल्लें. जाल्यार प्रभुपाद स्वामी हांतूच एक चॅप्टर एंड करतना सांगता ती तांणी श्लोक कोट करनी जाल्यार हाजी रेफरन्स दिता ती की 12 स्कंदान सांगिल्लें आसा म्हणून. कसं नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख समनस तम नमामी हरिम परम म्हणून. म्हळ्यार नाम संकीर्तनाची हे व्हड प्रोसेस आयचे खातीर सांगिल्लें आसा. हांतू दोकून सेकंड चॅप्टराचे फ्लो येता. हरे कृष्ण. चक्रान दंडवत प्रणाम. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं. हरि बोल. स्वामी आज हे पुस्तक प्रभुजीन क्रॉफर्ड मार्केट आणि कॉलेज डेज अंतू हे पुस्तक घेतले आणि आता मी काणू वाजिता सच एक्चुअली मगल तसल बायल मनशेक किंवा आता तरुण जनाक कोण 15-20 इयर्स आसाच या कोण वयस्कर जन आसा तांगेल खातीर हे असं सन बुक प्रभुपाद स्वामीन बरें परफेक्ट आसा. त्यामुळे हे संच अध्यायांतू दुखून प्रभुपाद स्वाम्यान कर्मयोग दुखून भक्तियोग कश कल्मिनेट जाता त्या विषयार संक्षिप्त रुपारी प्रभुपाद स्वामीन हंत बरोवन दिलेलं आसा. मना वर्ष तशी की त्यामुळे मगल तसल जनांक बायल मनशांक धैर्य जायना की भगवद्गीताचे 18 अध्याय वाजूवाय किंवा भागवतमाचे 18 बुक्स वॉल्यूम इतले स्कंद वाजूचे तितले धैर्य जायना. जाल्यार केदारना हे बुक वाजिता पण आमी सन बुक संक्षिप्त प्रभुपादान स्वाम्यान इतले सरळ रितीर बरयल्ले निमित्त सम मनावरता आणि हे बुक घेऊन वाजिल्ले निमित्त एक प्रोत्साहन धैर्य मेळटा की हा आम्ही भागवतम वाजू येत किंवा भगवद्गीता असल पुरा प्रभुपाद स्वाम्यान बरयलेले बुक वाजूचे आम्ही प्रयत्न करूं म्हणून श्री प्रभुपादान तांगेले धैर्य प्रोत्साहन आणि आशीर्वाद घालेले हे पुस्तकांत. ताका आम्ही केदना फुरसत मेळत पळय हे सन्न बुक्स प्रभुपाद स्वाम्याले वाजूचे प्रयत्न करता. हरे कृष्ण. आता दोन्ही चॅप्टर नाव अशी आसा योगा एज वर्क इन डिवोशन म्हणून. आता भारतांतू प्रधानमंत्री मोदीजी हांनी योगा विषय सांगून ताका आंतरराष्ट्रीय पातळीर व्हेलेलें आसा. आता जून 21 की 15 की तेजे योगा डे म्हणून सेलिब्रेट करताची. सगळ्यांक योगासन करचे म्हणून भारी प्रीती. सांगच्या गेल्यार हांव केदना म्हागे BCom ग्रॅज्युएशन जात म्हणटनाची मला अम्मान सांगले बस गोची की योगासन सीख म्हणून. ताका हांव आनी म्हागे पिंकी दीदी म्हणून 2 फ्रेंड्स करून आमी योगासन शिकच्या वता आसलीच. आणि योगासन वच्ची खंय सकळी फुडें एक बंगलेंत वच्चे आसलीच.
तांगेल बेसमेंटच पळय फुल्ल थंय आमी 30-40 जणांनी योगासन करचें आशिल्लें. जाल्यार आश्चर्य दिसचें आशिल्लें कसं म्हळ्यार योगासन करताना तांगेल वणतीर पुरा पळया कृष्णान बाल लिलेचे फोटो 4x6 फोटो 15-20 फोटो बाल लिले कृष्णाले लावून दवरलेले आशिल्ले त्यांनी. कृष्णाना माखन खावचे, देवान उतना मारचे, देवाक यशोदा मायेन उखलार बांधून घालचे असं पुरा फोटो लावून दवरलेले. म्हाका दिसचें आशिल्लें योगासन करताना योगाचे आसन नियम त्या पुरा घालचो कृष्णान पुरा विंगड लिले फोटो घालला म्हणून. आणि सायडा देवाल विग्रह दवर नासतासली त्यांनी आणि एक कडेन पुस्तक वितरण जाता आसतासलें. म्हाका कांय ताजे विशय कळ्ळें जाल्यार ग्रॅज्युएशन जाताना हें करून तर 6 म्हयन्याची म्हागेलें एंगेजमेंट जालें विप्रसुदामा प्रभुजी वटू तेन्ना. आणि एंगेजमेंट जाले हे दिवसूची गीता जयंती आशिल्ली. हानी मळ्ळीची नासिकांत तूं देवस्थान बांधून घालनी येदोळू 18-20 वर्ष फुडें जाल्यार थंय इस्कॉन सेंटर आसा थंय वचून आमी प्रवचन आयकुया म्हणून एज अ बर्थडे गिफ्ट एज अ गिफ्ट ऑफ एंगेजमेंट तांणी एक भगवद्गीता आनी जपमाळा दिवन सोडमाल हातांत. खुशी जाल्ले तेन्ना हांव इस्कॉलान आसली जाल्यार कसं की मना खुशी जाल्ले देवाल विशय सांगचे आमी आयकुच्या वत्ताची म्हणून. आनी खंय गेली आमी पळोवया म्हळ्यार त्या म्हागेले योगा सेंटरा वचून पावली आमी. म्हाका आश्चर्य दिसलें यो हे म्हागेले योगा सेंटर की इस्कॉन सेंटर म्हणून. सांजवाळ थंय पावताना ताजें वातावरण विंगड आशिल्लें. थंय देवाल विग्रह आरती चलता आशिल्ले. गौर आरती जावन जातरी सकाळांक प्रसाद वांटिल तांणी. प्रसाद रुपेर महाप्रसाद आमी जेवण करता पळय तेन्ना जेवण म्हणचे आमी. कुशेर जेवलीची संकीर्तन जाल्लें आनी इतलें लायक जावन मना वच तशें आमी लेक्चर आयकल परमहंस प्रभुले. तेन्ना प्रभुजी निमगेल हे कसं ना बाय योगासन आशिल्लें दुखून हे योगा कसं शिकयता हांगा म्हणून. तेन्ना म्हाका गियात जालें की योगासन आमी लेखचे नियम यम म्हळ्यार आमी एक आसन करचें म्हणून. म्हळ्यार प्रभुजीन सांगलें म्हण की योगासनाची अर्थूची युज्यते इति योगा. इट इज कनेक्टिंग संपर्क साधूचे आम्ही देवाल खातीर म्हणून. एक लिव्हिंग एंटिटी एक जीवात्मा परमात्मा कशी जोडसूचे ताका योग म्हणचे म्हणून. फ्रॉम अष्टांग योगा टू भक्ती योगा त्या कल्टिवेशन जाता आशिल्लें ते सेंटरांत म्हणून म्हाका कळ्ळें. एक्चुअली हाक म्हणचे लॉफ्ट प्रिचिंग म्हणून. देवामृत स्वामीन आसा पळय आमगेल्या इस्कॉनांत तांणी हे ऑस्ट्रेलिया सुरू केलेले की कशी जनांक योगासन शिकोवचे ग्राउंड फ्लोरारी मध्य फ्लोरारी लायक जेवण दिवचे आणि फर्स्ट फ्लोरारी एक देवाल विग्रह करून थंय भजन करचे म्हणून. हगूर तगूर जन अष्टांग योग करून ध्यान योग करून हगूर भक्तावट संपर्क करून तांणी भक्ती योगारी मुखार वताची आणि देवाल प्रिती पात्र जाताची म्हण जाता म्हणून. हे प्रभुपादालेच विजन आशिल्ले. कशें प्रभुजीन सांगले 10 वजार खातीर कशें जाता पळय तशी तांगेल भक्तान प्रभुपाद स्वामेले जे शिष्य आशिल्लीची तांणी हे आलोचन करून घाल्लेलें म्हणून म्हाका कळ्ळें. तेन्ना ते नासिकाची इस्कॉन सेंटरा म्हाका बदल खुशी जाल्ले की कशी म्हागेले हंतू तांणी प्रेरणा दिल्ली हे करच्याक म्हणून. आतां आमी हे योगा एज वर्क इन डिवोशन हंतू कृष्ण परमात्मा अर्जुना सांगताची की पळरे अर्जुना योग अंतू आणि वैराग्य रिनन्सिएशन काय व्यत्यास ना काय डिफरन्स ना तांतू म्हणून. पदवय योगा म्हळ्यार कसं न्हय आमी देवाक कनेक्ट करचे म्हणून. आनी केदना आमी देवाक आमगेल प्रितीन भक्तीन सगळे एक्टिविटीन कनेक्ट करताची त्याग भावना आमी ऑटोमॅटीक ताजे वटू सबसेट म्हणटा पळय ऑटोमॅटिकली ते कल्टिवेशन जाता म्हणून. आतां त्याग करचे म्हळ्यार कसं न्हय लायक कोण राबचे न्हय हांवें व्हडलो आभूषण घालचे न्हय हांवें 3 BHK राबचे ना म्हणून आसता तशें आसल्यार म्हळ्यार एक सान रुमान तूं कसं की थोडे खावन राबचे हक्क म्हणचो त्याग अशी आमी आमगेली मनाधारण आसता की रिनन्सिएशन म्हळ्यार अशी करचें म्हणून. तेन्ना एक आत्माची एक हे आसता कॅरेक्टर की ताका डिटॅचमेंट लायक जायना. ताका संतुष्टी जावपाक जाय ताका डिटॅचमेंट खंयच्या कर म्हळ्यार ताका लायक जायना. ताका प्रभुपाद स्वामी सांगताची सोल इन नेचर इज एन्जॉयिंग इन अटॅचमेंट. ताका कोणावट अटॅच केला मात्र एक आत्माक संतुष्टी मेळटा. ताका आमी खंयच्या अटॅचमेंट करता कृष्णान वटू अटॅचमेंट केल्यार इट इज रियल परफेक्ट रिनन्सिएशन म्हणून सांगिल्लें आसा. म्हळ्यार आमी रिनन्सिएशन करता जाल्यार आमगे पुरा जे आसा संबंध पावयले ते पुरा अटॅच करता कृष्णा एक्टिविटीजान. आमी कसं दिनचर्या काम करता की देवा नाम स्मरण करून आमी ताका देवाक हें केल्यार ते रिनन्सिएशन जाता म्हणून. एक साधारण एग्जाम्पल दिवच्याक लेक्चरान तो हांव आयकलेलें आशिल्लें तेन्ना ओरिसाचे एक राय आशिल्लो प्रताप रुद्र म्हणून. चैतन्य महाप्रभू थंय राबिल्ले तेन्ना तांगेले चातुर्मासा टायमार तो राय जाल्यार ताणें तो व्हड एक योगी आशिल्लो. अशें सांगचें कितें म्हळ्यार केन्ना चैतन्य महाप्रभू सांगता आसली ताका की चातुर्मास जाता तूं पुरो अरेंजमेंट करता म्हणून
तेन्ना अथॉरिटी तागेली यूज करून पुरा जेवणा खाणाची की राबची व्यवस्था करतसील थे ताण कसं केलं तागेल पुरा काम इन अटॅचमेंट टू चैतन्य महाप्रभू केले ताका ही वॉज अ रिनन्सिएट आणि केदन तो सेवा भाव आयलो केदन एक साधारण मनुष्य असताना ताण ते पुरा तागेले धनसंपदाचे त्याग करून ॲज अ सर्वंट म्हणून ताणे तागेले अटॅचमेंट दाखयले देवाल खातीर म्हणून सो इन एनी मोड तू रंग कसो राजा असो पंचांत असो कसने अंगाल घाल कसं कर इंटरनली असं पळय तुम्ही यू शुड बी अटॅच टू कृष्णा आणि पुरा ऍक्टिव्हिटीज आम्ही कसं कृष्णाक संबंध पावता पळय इट इज रियल रिनन्सिएशन एब्झॉर्प्शन इन कृष्णा इज रियल रिनन्सिएशन म्हणून सांगितलं ताका देव सांगताची की त्याग आणि रिनन्सिएशन कसण्याची व्यत्यास ना म्हणून सेकंड हांग सांगताची प्रभुपाद स्वामीन हाक नाव दिलेलं असं योगा लॅडर डिस्क्रिप्शन म्हणून सगळ्यांक गोत्तसं कर्मयोग ज्ञान योग आणि भक्ती योग म्हणून म्हळ्यार हे अशी विंगविंगड पातळीर आसाची स्टेजार आसाची तिन्नीची कर्मयोगी म्हळ्यार एक प्रॅक्टिशनर कोण कर्मयोगी असताची कोण कर्म करताची आणि भगवान देवाक समर्पित करता तांगेर फल त्याला भोगी करचे वृत्ती असता मातसं काम कर्म करताची बट हायेस्ट प्लॅटफॉर्म ऑफ कर्मयोग इज निष्काम कर्मयोग आम्ही दोन्ही अध्यायांत भगवद्गीतेचे ऐकलेली असं निष्काम कर्मयोग म्हळ्यार कसं नाही आणि ज्ञान योगी म्हळ्यार कोण कर्मयोग करता करताना तागेले हृदय केदन शुद्धीकरणार पावता त्या हृदय शुद्धी जावन जातरी तो तागेले हे शरीर मन आणि इंद्रिय हे पुरा तो प्युरिफाय करून केदन ध्यानार बेसता ताका अष्टांग योग म्हणाल हे पुरा करचे की ना बेस्ट हायेस्ट प्लॅटफॉर्म देवान सांगितलं असं की भक्ती योग करता म्हणून इट इज द इझिएस्ट अँड सरळ प्रभुपाद स्वाम्यान सांगता सांगताची अर्जुनाक सांगितलं असं की हाऊ अर्जुना इज द ग्रेटेस्ट योगी बाय फायटिंग द वॉर तो योद्धावरी आणि योगीवरी प्रभुजीन सांगले अर्जुनान काही कावी वस्त्र घावन अश तो सरळ दुर्बळ जाऊन थंय रब बनी आशिल्लो की आता जप करता असं तशी करून ते रणभूमी रब बनी 1 घंटे भितर उण टायमार येता भगवद्गीता स्वामी देवान सांगितलं ऐकून ताजेर चल्लेलं असं ताका योगी म्हणलेलं कित्याक ही वॉज डुईंग वर्क फॉर कृष्णा ही वॉज थिंकिंग फॉर कृष्णा आणि पूर ऍक्टिव्हिटीज तो योद्धा आशिल्ले निमित्त देवान ताका सांगितले की माम अनुस्मर्य युद्धचे म्हणजे मागेल उडगास कोण मागेल स्मरण करून अर्जुना तू हे युद्ध करी तेन्ना तू खंयचे पापाच भागीदार जायश ना म्हणून त्या लेखकरी देवाल उपदेशा लेखकरी ताणें युद्ध केलेलं असं ताका म्हणटा फूड एडवर्टिजमेंटान तेचे आशिल्ले ईट क्रिकेट स्लीप क्रिकेट ड्रिंक ओनली कोको कोला म्हणून अशें एक ताणें हे घालचें आशिल्लें विज्ञापन जाल्यार हांग तू प्रभुपाद स्वामीन कसं म्हणलेलें आसा अर्जुनान ईट फॉर कृष्णा ड्रिंक फॉर कृष्णा अँड डू ऑल ऍक्टिव्हिटीज फॉर कृष्णा तदन तू योगीक वे जातलो आणि संन्यासी हाका काय व्यत्यास ना सो तुम हे एक सिक्रेट म्हणून ताकाची अर्जुनान कसं केलें ताका पुरा ऍक्टिव्हिटीज देवाल हक्क घालून सोडलेले ताका ही इज नोन एज द बिगेस्ट योगी म्हणून तान ध्यान योगा सांगले देवाक हे भारी कष्ट रे देवा मन नियंत्रण करच भारी कष्ट आसा वारे नियंत्रण करेत मन नियंत्रण करच भारी कष्ट आसा म्हणून देवान सांगले भाई ताकाची देवान ताका दलेरी योगी म्हणलेले कित्याक ताणें पुरा तागेले ऍक्टिव्हिटीज देवाक समर्पण करून ताणें युद्ध केलेलें आसा म्हणून ताकाची प्रभुपाद स्वामीन हाजे सेकंड चॅप्टराचे एक सार सांगता मध्ये प्रभुपाद स्वामीन सांगितलं असं की आम्ही देवाल आलोचन करून देवाल उडगास करून आम्ही कसं ऍक्टिव्हिटी करता पळय ते भक्ती ऍक्टिव्हिटीज म्हणतात ताका आणि इट इज अ कल्मिनेशन ऑफ ऑल द योगिक ऍक्टिव्हिटीज कर्मयोग असो ज्ञानयोग असो हतयोग असो ह्याची पुरा हायेस्ट प्लॅटफॉर्म म्हळ्यार भक्ती योग म्हणून प्रभुपाद स्वामीन सांगितलं हरे कृष्ण आणि दोन नेक्स्ट चॅप्टर आगोचे नेक्स्ट चॅप्टर प्रभुपाद स्वामीन सांगितलं असं की योगा इज मेडिटेशन ऑन कृष्णा प्रभुपाद स्वामी सांगतात की अष्टांग योगा सिस्टम तू ऑफकोर्स आता हाजी पुरा बेनिफिट्स आसा ती योगाचे देर इज नो डाउट अबाउट इट मुवमेंटान तू पडलेले भागवत पुराण कोंकणी टीमान तुम्ही गौर नटराज प्रभू लेक्चर्स ऐकल्या पुरो सो ही इज अ योगी प्रॅक्टिशनर्स आणि ताजी ओटो आयुर्वेदा विषय मस्त सकट विषय कळ्ळेत आमकां मात आमकां कळका की दीज आर ऑल स्टेप्स आणि पुरा हाजे एक हायर पर्पज आसा म्हणून योगा केल्यार फिजिकली मे बी बॅक पेन क्युअर जावचे पुरो और हेल्थ इम्प्रूव जावचे पुरो विच इज व्हेरी गुड भारी चांग ते जाल्यार योगाच हायर पर्पज कसं ना की अल्टिमेटली आम्ही देवा लोट कनेक्ट जावका म्हणून कसं जालें की आमकां केन्ना एक हॅपीनेस जावका ना खुशेर आसूं का म्हणून मनांत आसता आणि खुशेर आमी केन्ना येता हे प्रभुपाद स्वामीन सांगचे आसता हायेस्ट खुशी म्हळ्यार केन्ना दोग जन भक्त मेळ न्हू देवाल विशय उलयतात पळय तेन्ना ते खुशी जनरेट जाता पळय हॅपीनेस
त्या लेवल ऑफ खुशी विंगड खंयच्यान तू जावचें साध्य ना म्हणून. सो आमकां एक प्लॅटफॉर्म क्रिएट करून दिलेलो आसा प्रभुपाद स्वाम्यान, वेर वी कॅन गेट कनेक्टेड आनी कनेक्टेड जावचेंच ते योगाचें म्हणून. आणि आतांच आजकाल सिटीज म्हळ्यार अष्टांग योगान जेवका जाल्यार एकांतांत आसूं खंय मन हें कोरका. आजकाल आमी सिटीजार राबता ती कितली जन आसा ती जाव येतवे. प्रभुपाद स्वामी सांगता ती की चैतन्य महाप्रभून हाजी खातीरच 500 वर्ष फुडें हें संकीर्तन यज्ञ सुरू केलेलें म्हणून. म्हळ्यार जिवनाचें कसं तें लक्ष्य पळय तें संकीर्तन यज्ञ भाग घेवन आमी देवाल दयेचे पात्र जावयेत म्हणून. भक्ती योग प्रॅक्टीस करता जाल्यार एकांत जावका म्हूण ना. आमी फॅमिली भितरी आमगेल्या पर्टिक्युलर सिच्युएशनान तूं प्रॅक्टीस करूं येता. तातूंत कसं एकांतान राबूं का, खंय पर्वतार वचूं का, और कसं विंगड कसं जावका न्हू. कसं आमगेली सिच्युएशन आसा पळय लायफान तूं वॉट एवर वी हॅव त्या सिच्युएशनान तो आमी नेक्स्ट स्टेप घेवन ताका प्रॅक्टीस करूं येता. प्रभुपाद स्वामी सांगतात की ते नवविधी ते भक्तीचे श्रवणम कीर्तनम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदन या पुरा योगाच पद्धती आणि तुम्ही भाग घेऊन भक्तीत मुखार सुन वचचे म्हणून. आणि योगाच पर्पस कसं नाही की आमगे हृदयाचे शुद्धीकरण जावका आणि शुद्धीकरण जात तरी आमकां असल बुक्स आणि स्पेशली वाचितल्यारी आमकां ते आत्मा तत्व कळटा, स्पेशली भगवद्गीता तसलें, आणि ताजे निमित्त आमी मुखार सुन वचचे. प्रभुपाद स्वामी आपास एम्फसाइज करता ती की हरे नामैव केवलम म्हणून. देवाल नामस्मरण करता करता तुमकां पुरा एक्सपिरियन्सेस मेळटल्यांची खंडिताची म्हणून. तांणी त्या टायमाचे एक ऑब्झर्वेशन करता ती प्रभुपाद स्वामी बुक्कारी हे योगा सोसायटी म्हणून आसता खंय मेडिटेशन म्हणून अर्धजन न्हिदोन पडतात की 15 मिनिट नंतर योगा प्रॅक्टीस म्हणून. म्हळ्यार एक रिलॅक्स्ड फील जावन न्हिदता ती म्हणून. मागीर तांतू म्हळ्यार तांतू कसं आध्यात्मिक दृष्टी ना, एक बॉडी रिलॅक्स जाता आणि कसं की मेडिटेशन म्हणून पडता करता न्हिदोन पडतात की. सो माइंड अवेकंड दवरूं जायना आमगेलें. प्रभुपाद स्वामी सांगता ती कसनेपुणी असल्यार पळय आमगेलें मन खंयचें जे कसं एक विचलित आसताची म्हणून. स्वल्प टायम रिलॅक्स जातल्यार इट इज नॉट अ परमनंट सोल्युशन. कसं निमित्त आमकां एंग्जायटी आसतल्यांची म्हणून तशें सांगिल्लें. आणि प्रभुपाद स्वामी सांगता ती कृष्णालें आणि कृष्णा नाम आणतू काही भेद ना म्हणून. आणि हे भक्ती योगा प्रोसेस अशी आसा की तुम्ही हाका समजून घेतल्यारी. दॅट इज वन ऑफ द रिजन्स आनी बुक्स बरयला. हाजे विशयी समजून घेतल्यारी, हाजे विशयी तुमकां आनीक एक कळल्यारी तुम्ही आनीक तूं मुखार सुन वचचे येता म्हणून. आमी पुरा जन एक प्रकार कसं म्हणतात पळय कसं करचें म्हणून कळना हें आयची काळा जगत्यान तूं म्हणून. तांणी वर्ड यूज करतात ती लुनॅटिक असायलम म्हणून. म्हळ्यार पुरा पिश्शी जन आसत पळय तसं ते मेंटल हॉस्पिटला म्हणके आसता म्हण कोणाक कसं कळना जाल्यार असल स्थितीन थंय आमी हें हरिनाम आणि भक्तीची प्रोसेस केल्यार मुखार सुन वचचे येता. कसं की मन अशें आसा खंयचे एक चायल्डाक पनिश करता जाल्यार पळय ताका कॉर्नरांत बैसा नुतर राब हांगा दुकान खंय वचचें हांगा नुतर राब. तो कितलो वेळ नुतर राबतलो. चेडू तागेल बाई तागेल नेचर तो एक्टिव्ह आसा. तशींच आमगेल मनाक कसं एंगेजमेंट दिवन बिझी दवरल्यार आमी मुखार सुन वचचे. आणि हे भक्तीचे पथ आसा पळय नामस्मरण बुक्स वाजोवचें कीर्तन करचें आणि हे संघांत येवन आमी ओटुमेंट सत्संग करचें हाजेन आमगेलें मन स्थिर जावचें चान्सेस आसा. खंडित अशी परफेक्ट एक दिवस भितर जातली ना. इट्स अ प्रोसेस विच विल टेक ओवर इयर्स. जाल्यार हे प्रोसेसान तुम्ही प्रोग्रेस करता वचेत म्हणून प्रभुपाद स्वामी सांगता की शक्यो वाप्तुं उपयता म्हळ्यार इट इज पॉसिबल विथ द राईट प्रोसेस म्हणून प्रभुपाद स्वामी सांगतात. सो दिस इज आता मी आणतो नेक्स्ट चॅप्टरान प्रोसीड करतो. બધા ભાઈ કોંગ્રેગેશનલ ચેન્ટિંग आता मी ध्यान योग करताना एकट्याना बेसुका वय जाल्यार मुरलीधर चरण प्रभू कितले जण वट्ट करताय कष्टक या पद सांग्या मारी एक एक पॅराग्राफ एक एक जण वांटून दिता मागीर 15-20 जण वट्ट येवन ते कष्टक सांगता आमी. मागीर कॉंग्रेगेशनल चॅन्टिंग केल्यार कितले लायक म्हणून प्रभुपाद स्वामीन सांगिल्लें आसता. आता हे 4th चॅप्टर नांव योगा एज बॉडी अँड मायंड कंट्रोल म्हणून. अर्जुना तो एक क्षत्रिय आशिल्लो आनी युद्ध करचो तागेलो धर्म आशिल्लो. आणि देवान ताका संच अध्यायांत ध्यान योगा म्हळ्यार मेडिटेशनल योगा विशयी सांगले जाल्यार हाजे वेळेर एम्फसाइज करनी स्ट्रेस करनी की अर्जुना तूं हें करका हांतू तूं मुखार सुका म्हणून सांगनी. तेन्ना देवा गुत्त आशिल्लें हें एकदम कश्टाचें
एक पथ असं म्हणून बदं वै ध्यान योगा करचे डिफिकल्ट असं म्हणून अर्जुन सांगता संच्या अध्याय 35th श्लोकात सांगता आमक कळलेलं असं की मन नियंत्रण करच कष्ट देवा वारे करच तर भारी सुलभ असलेलं मन करच्या ना देव सांगता प्रॅक्टिस आणि वैराग्य मारी त्याग केल्यार पण तू हे दोन विषय केल्यार तू मनाक कंट्रोल कर येतं म्हणून अभ्यास करका प्रॅक्टिस करका रे अर्जुना म्हणून आणि त्याग वैराग्य करका म्हणून सांगितलं वैराग्याचे अर्थ कसं नाही ऍक्च्युली ताजी बद मिनिंग मारी विगत राग आणि विशेष राग म्हणून सांगितलं विशेष राग म्हळ्यार देवार प्रती आकर्षण केदन वाढता ताका विशेष राग म्हळालस आणि विगत राग म्हळ्यार हे संसारा दुखून केदन आमगे आकर्षण उण जाता नष्ट जाता खतम जात पळय ताक म्हळालस विगत राग केदन आमी विगत राग दुखून विशेष रागा पावताची ताक वैराग्य म्हळालस जाल्यार अर्जुन सांगता हे करचे कष्ट रे देवा म्हणून हे सांगितलंस आणि प्रभुपाद स्वामीन मुखार सांगितलंस आईच काल रे हे कलियुगान तू इतले पुरा इंद्रिय भोगवृत्तीचे वस्तू आमगे दोळेद्र धांवता असताना हे मन नियंत्रण करचे बद कष्ट आणि मुखार स्वामी प्रभुपाद स्वामीन हे मेडिटेशनल योगाचे एक पॉइंट सांगितलं ध्यान योगा करता जाल्यार कसं कसं करता थोडे खाल्ल्यारी ध्यान योग करचे जायना मस्त खाल्यार वरी करचे जायना जिबे रुचेस म्हणून खाता गेल्यारी ध्यान योग समजायना म्हणून आणि तितलं मात्र नाही 2 घंटे एक मनशान न्हिदल्यारी पावना खंय किंवा 12 घंटे 14 घंटे जाता गेल्यार त्या कळना मग इतलं नियम यम असं 5 असाच ऍक्च्युली मनाक नियंत्रण करता जाल्यार यम नियम प्रत्याहार आसन प्राणायाम हे पुरा करता म्हणून इतलं मात्र नाही ध्यान योगा करता जाल्यार आमी ते कुशग्रासार बसून ताजेर फुडें आमी स्वाम्यान पळयलेलें असेल पळय एक डियर स्किन डियर म्हाका सांगता हिरण ताजेर बसून आणि ताजेर बसून तुम्ही ध्यान करता म्हणून सांगितलं कित्याक म्हळ्यार ते डियर स्किनार बसल्यार खंयचे एक चलच प्राणी वचना ताजेर ते हुंगून दूर वताची म्हळ्यार सरप आसा इत्यादी प्राणी दूर वताची तशी तुम्ही ध्यान योग करता म्हणून ते हे युगाक भारी कष्ट आसा आमगे म्हळ्यार ध्यान योग करताना हे पुरा समजल्यार मात्र ते ध्यान योगीले एक मन आत्मा आणि शरीर शुद्धी जाता आणि तो समाधी पावता म्हणून सांगितलं जाल्यार आत्ता काळ हे करचे कष्ट आसा म्हणून प्रभुपाद स्वामी सांगताचे तितलें मात्र नाही एकांत राबून करच तर अनेक कष्ट आसा म्हणून एकांत राबच्या म्हणून कोणी गेल्यार वरी थंय 1 वर्सान किंवा 6 महिन्यान सिव्हिलायझेशन वाडत म्हळ्यार थंय प्रॉपर्टी रेट वाडून थंय जंगल नष्ट जावन कॉन्क्रीट जंगल जाता ताका एकांतर वचचे भारी कष्ट आणि वी आर ऑल सोशल एनिमल आमकां एक दुसऱ्या संपर्क म्हणटा पळय एक दुसऱ्यार प्रीत जावका म्हणून आमी मनशान एक पळोवचें आसा तशें एकांत राबचें आमकां जाता ध्यान योगीक सेक्लुडेड प्लेस एक जनसमूह होट राबचें नासताणें खंयचे सोशल कॉन्टॅक्ट आसचेना संपर्क आसचेना आणि म्हणटा पळय उपहार इत्यादी ते ताण कोणाक घेवचे ना तर मिस्टीक पावर कोणाक दाखोवचे ना अशी ताणें एवॉयड करता सोशल गॅदरिंग म्हणून सांगिल्लें आसा आणि तागेलो कोण आसा परमात्मा तागेले भितर आसून ते ताका ज्ञात आसता तशी ताणें तागेलें ध्यान करता म्हणून सांगिल्लें आसा ताका एकळे राबून इट्स प्रॅक्टिकली इम्पॉसिबल आमी इच्छा नाशी आसचे आमी एकट्याने राबचे आणि पजेशन नाशी आसचे हे कळान तू भारी कष्ट म्हणून प्रभुपाद स्वाम्यान इजिली सांगिल्लें ताका ध्यान योग करचे हे कळार कष्ट आसा म्हणून जाल्यार कशें नियंत्रण करत मनाक बाय रेग्युलेशन म्हणून सांगिल्लें रेग्युलेशन म्हणटाना आमी इस्कॉना वताना पळय फर्स्ट न्यू डिवोटी आसतना अशें दिसता आशिल्लें की अरे देवस्थानांत विग्रह कितले चंद आसा कितले चंद करून अलंकृत केला देवाक आभूषण घालेलें आसा आणि श्रृंगार दर्शन कितले चंद आसता कितले चंद कीर्तन जाता आसा म्हाका भारी प्रीत आयला बा देवाल वेरी म्हूण दिसता आशिल्लें जाल्यार केदारनाथ की मुखार वता पळय रेग्युलेटिव्ह प्रिंसिपल्स आमी आयकताची की माच मटन आनी लसूण पियाव खावचे ना हे पुरा जे ड्रिंक्स आसा ते पुरा सोडका तुमी गॅम्बलिंग करचे ना ते आयकतर दिसता अरे हांव देवा प्रीत करता मू मनान तूं प्रीत करता मू पुरवे हे पुरा करता आमी रेग्युलेशन ना म्हणून जाल्यार एक भक्तान आमकां सांगितल्यान आमकां बद मना बसले की पळय तुमी कोणावेर प्रीत करताना तागेल शर्तार तुमी प्रीत करता की तुमगेल शर्तार प्रीत करताची तागेल शर्तार नव्हे तशी आसतना आमी देवा प्रीत करता त्या देवार शर्तार प्रीत करता आणि देवाल ते शर्त म्हळ्यार ते टर्म्स अँड कंडिशन खंयच्यान घालेले शास्त्रांत बरयलेलें आसा की देवा प्रीती पात्र जावका जाल्यार एक स्वल्प नियम आमी पालन करूं काचीची रेग्युलेशन हाडका आमगेल जिवनांत म्हणून कशें आमी डॉक्टर इंजिनियर करता जाल्यार आमी मनगडन आमगे लेक्का करता की
की ते बुक्स वाचून आम्ही त्याची त्या संबंध पाविले इंजिनियरिंग की चार्टर्ड अकाउंटन्सी की कसं विंगड आम्ही डॉक्टर कोर्स ते बुक्स समज वाजिताची अध्ययन करतात तशी शास्त्र अध्ययन करून त्यांचं कसं प्रिन्सिपल सांगितलं असं त्या वाजून केला मात्र जाता म्हणून ताका माइंड कॅन बी कंट्रोल्ड बाय रेग्युलेशन म्हणून सांगितलं प्रभुपाद स्वामीन ताकाची हे एम्फसाइज केलेलं की आम्ही रेग्युलेटेड ऍक्टिव्हिटीज रेग्युलेशन अंत करता पुरा म्हणून आणि वर्किंग मॉडरेटली म्हणून प्रभुपाद स्वामी सांगताची मॉडरेटली म्हणजे कसं नाही दिवस रात्री गधा मजुरी म्हणता पळय गाठव कशी ಸ್ವಲ್ಪ तण मिळता म्हणून रात्रंदिवस तावेल मालकाला काम करत पळोवचे गेल्या ताका विंगड कडेन पुरा तण पळोवच्या मिळता ता खावच्या वचना मालिक केदन म्हाका दित पळय तदना खाता म्हणून रात्री एक कसं की ಸ್ವಲ್ಪ मालिक ताका तण खावच्या घालचे तशें आमगे जीवन नासचें रात्रंदिवस आमी मस्त कष्ट पावन दुड्ड कमवच्यार कित्याय वचना दुड्ड कमवका जयपताका महाराजान सांगिल पळय आमगे पयर लेक्चरान की करोडपती जावचे वाईट विषय नाही बट करोडपती नामस्मरण केल्यार पळय ते भारी चांग विषय म्हणून कितले तितले हरिनाम संकीर्तन करून हरे कृष्ण जप केल्यार पळय तो व्हड करोडपती म्हणून ताकाची आमी आमगेले रेग्युलेट करता आनी मॉडरेटली आमी काम करता म्हणून ताका आमी आमगेल टायम आमगेल फॅमिलीक दिवका भरलेलो टायम फॅमिली दिवका म्हळ्यार कसं न्ही आमगेले कुटुंब बसून आमी कशी कृष्ण कथा कृष्ण नाम घेवेत आनी वट्टू करून आमी कशी देवाल विषय चर्चा करेत त्याचे आमी टायम दिवका अशें प्रभुपाद स्वामी सांगता आसाची की आमी मॉडरेटली वर्क करता म्हणून मुखारी मन कंट्रोल नातल्यार भारी डेंजरस आसता म्हणून प्रभुपाद स्वामी सांगताची आणि हे मॉडरेटली वर्क केल्यार आमी एंग्जायटी दुखूनची की फ्री आसताची म्हणून आनी तशी आमी अंत योगा प्रॅक्टिसान सक्सेसफुल जावेत म्हणून स्वामी सांगताची मुखारी ध्यान योग सांगताना अशांक दिलेलं असं चॅप्टरांत की योगी शुड नॉट हॅव एनी मटेरियल डिझायर्स म्हणून ताका कसण्याची एक भौतिक इच्छा आसचेना म्हणून आणि ताणे पुरो ध्यान लावन हे इच्छाहीन म्हणता पळय डिझायरलेस जावका म्हणून आता हे सांगच्याक तांणी तेदन मात्र आनी तांकां कसं सिद्धी पावत पळय तांणी त्या सिद्धी आध्यात्मिक तागेले प्रगती खातीर यूज करता नाही तागेले मिस्टिक पावर जे सिद्धी पावत पळय तो ध्यान योगी करून त्या तागेले कसं नाही भौतिक खातीर यूज करचे ना म्हणून सांगिल्लें हे भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूर हांणी एक एग्जाम्पल दिलेलं आसा की एक सिद्धी पावत खंय ध्यान करून 20 वर्ष तपस्या करून ताका एक सिद्धी मेळत खंय कसं सिद्धी मेळत ताका एक न्हंय दांटूचे म्हळ्यार उदका वयर चमकूचे एक सिद्धी मेळत खंय जावं ताकलीक खंय हे म्हाका एक व्हड सिद्धी मेळ्ळें हांव सगळ्या म्हागेलें हें शक्ती बलाचे प्रदर्शन करता म्हण सगळे गांव जाणां वट्ट करता आनी सांगता पळय हांव कसनेची बुळगनाशी उदका भितर हांव चमकून दाखयता म्हण 20 वर्ष तपस्या करून ध्यान करून ताका सिद्धी प्राप्त जालेली आसा पण ताणें आध्यात्मिक प्रगती खातीर यूज करना तर तातूंत एक समजदार व्यक्ती सांगता खंय तागेले येवन अयो 20 वर्ष तपस्या करून इतलें केलें मात्र तुवें 50 पैसेच वर्थ ना हें म्हूण म्हणटा 50 पैसेच वर्थ ना हें कशी हें म्हूण पळय हांव 50 पैसे हे नाविकार म्हळ्यार कोण बोट चलयत पळय ताका दिल्यार हांव नदी पार करयत हे अशी तूं नदीर चमकूच दाखोवचें पळय तें काय करता म्हूण हांवें 50 पैसे जाता काम म्हणून म्हळ्यार तांगेली शक्ती प्रदर्शन करचें ना म्हूण सांगिल्लें म्हळ्यार कितलो कश्ट आसा ध्यान योग करचें म्हूण प्रभुपाद स्वामी सांगताचे की मटेरियल डिझायर नाशी आसचे हे भारी कश्ट आसा म्हणून ताकाची आमी एकट्यान रावचे डिझायरलेस रावचे आनी एक आमगेर हातूंत एक पजेशन ना म्हूण रावचे हे कश्ट आसा म्हणून ताचे की ना कृष्ण भावानामृतांत आमी केन्ना भक्ती योग हे प्रॅक्टीस करताची तेन्ना आमी पुरा डवटेल करत आमगेर हे म्हूण सांगतात प्रभुपादाल हे फेवरेट वर्ड यू डीड नॉट बी डिझायरलेस डिझायर आसचे हे कॉन्स्टंट कंपेनियन खंय एक मनशा केन्ना एक इच्छा आसताची खंय ते इच्छा प्रबळ आसता खंय केन्ना तर ते कसं करता यू हॅव टू डवटेल टुवर्ड्स कृष्णा म्हणून तू कसं ऍक्टिव्हिटी करता पळय ते पुरो देवाल संबंध पावेल तशें करी ते परिपूर्ण सार्थकता मेळटा म्हूण प्रभुपाद स्वामी सांगतात ताका ध्यान योग करचें की ना तूं भक्ती कर न्हू देवा अशी तूं तुगेले डिझायर समर्पण करी म्हणून प्रभुपाद स्वामी सांगता आसाची आनी तशीची समाधी पावेत समाधी अर्थ कसं ध्यान योगा अल्टिमेट म्हळ्यार समाधी पावचें म्हळ्यार फर्स्ट सेन्सेस कंट्रोल करून इंद्रिया कंट्रोल करून मन कंट्रोल करून ते 8th स्टेज आसता समाधी पावचें बट कृष्ण भावामृतांत समाधी पावचें म्हळ्यार कसं न्ही एक्झिक्युटिंग रेग्युलेटेड ऍक्टिव्हिटीज वायल एब्झॉर्ब्ड इन थॉट्स ऑफ कृष्णा म्हणून मग प्रभुपाद स्वामी कितले सरळ रितीन आमकां सांगिल्लें आसा की कृष्ण नाम कृष्ण कथा करून तुमी मायंड अशी कंट्रोल करयता म्हणून आनी हे विशय सांगून जातरी
लास्ट टॉपिक प्रभुपाद स्वामीन घेतलेलं असं की राम आणि कृष्ण नामाचे कसं ना खरोखर मिनिंग असं म्हणून रियल हॅपीनेस कसं नाही म्हणून रमनते योगिनो नंते म्हणून हे राम नावांतू रामाचे अर्थ कसं म्हणारी एकदम संतोष दिसतालो म्हणून आणि कृष्णाला अर्थ कसं नावाचे ऑल प्लेझिंग आणि ऑल प्लेजर आणि ऑल आकर्षणमयी जाऊन असेल कृष्ण म्हणून ताका आम्ही केलं हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हे नामाच जप करताच की त्यानं आमका सर्व आकर्षण आणि सर्व संतुष्टी मिळता म्हणून प्रभुपाद स्वामीन सिंपल रीतीने सांगितलं असतं का हे नाम जप करायची म्हणून एक मन हकडतकड करच की ना कंट्रोल कशकोर येत खाली देवा नामस्मरण केल्यारी हगूर देव आमक मनान तू ते दितलो ते प्रज्वलित करतलो की तू हरिनाम करून तरी तुगेले जीवन सार्थक जातले म्हणून कशी एक डिसिस्ट म्हळ्यार रोगी मनशाक संतुष्टी पावका जाता कसं नाही मिळत ताका रोग आशिल्ले निमित्त खंयच्याक सूख पावना ताका कसं की एक मन हे जाता असता बट कोण निरोगी असता ताका आमी कसं दिल्यार तो खुशेन भोगता ताकाची एक मन रोगी मनशाक आमी निरोगी करता जाल्यार we have to make him, you have to convert him from false enjoyment to real enjoyment म्हणून प्रभुपाद स्वामी सांगतात ताका हे पुरा प्रोसेसान तू आमी इंद्रियाक त्याग करता म्हणना किंवा आमगे इच्छाक आमी त्याग करता म्हणना आमी कसन त्याग करता प्रभुपाद स्वामी सांगताची क्रोध लोभ ईर्षा निंदा आदी शून्य जावन आसता म्हणून क्रोध त्याग करता सखीचरण माताजीन पयरच्या लेक्चरान तो हांव आयकलेलें आसा की कशी त्यांनी हे देवाल भक्ती करता करताची कृष्ण भावानामृतान तू कशें त्यांनी क्रोध करचे उण जाल्ले म्हणून हे बदल फॅक्ट आमी मन स्थिर करचे हे क्रोध उण जाताचीच आमी कृष्णाले करताना सान आसतना म्हागे चेडूवान एक दिवस धाकल्यान म्हाका येवन सांगले तू फुडली जन्मा मा उज्ज आशिल वे म्हणून कितें रे उज्ज आशिल म्हणटा म्हणून सांगला ताका केन्ना पळय कोपता आसता उज्ज अशी पळय कोप तुगेले तोंडां दुखून येता आसता एकदम रेड जाता तू म्हणून कोपान कोपिश्ट जावन आसता तू केन्ना म्हणून then ಮಕ್ಕಳ ಯೋ ದೇವ ಇಟ್ಲು ಕೋಪ್ करता चेडू वेरी म्हणून आता काही इतलं 15-20 वर्षां ओण कोप करना म्हणून ना जाल्यार 20 पटी कोपचेस पळत हांव एक 8 तारखे धांचार येवन पावले कोप करताना आय हॅव टू स्टॉप अँड आय हॅव टू थिंक माय सेल्फ हे कोप कळकावे हांवें विंगड कसं ऑप्शन आसवे म्हणून ताकाची हे सनसन विशय पळय आमी तू डेव्हलपमेंट जाता आमकां कळ नाशी पळय हे देवा नाम जप करताना की भक्ताल सांगात की तांगेल विशय आयकून आमी हगूल हे ईर्षा करचे निंदा करचे हे पुरा विषय उण जाता आसता आणि आमी कॅरेक्टर बिल्ड जाता म्हणजे निष्काम कर्म करून विनम्रता सहनशीलता क्षमस्व भावना हे पुरं बिल्ड जाता म्हणून प्रभुपाद स्वामीन सांगितलं ताकाची लास्ट स्वामीन सांगताना 6.4 संच अध्यायाचे 4 आणि 5 अध्यायान सांगितलं असं की मन आमगेले कंट्रोल असलं ते बेस्ट फ्रेंड जात काय आणि मन केल्यान आमगेले नियंत्रण नासता अनकॉन्करेबल असतं ते होड एनिमी आमगेल्या म्हणून चाणक्य पंडित सांगताची की जन्मजात दुखून कोण एक मनुष्य आमगेलो वैरी या अरी या फ्रेंड नास्त खंय आमगेले स्वभावा लेकर आमगेले बिहेवियर लेकर आमी ताका आमगेले शत्रू किंवा मित्र करताची म्हणून राधानाथ स्वामी महाराज हांणी सांगचेसिले आनी सांगताच केदनायची की आमगेले मनांत 2 नमुन्याचे हृदयांत आनी मनांत 2 नमुने सूण आसता की गुड डॉग आणि बॅड डॉग आणि आमी खंयचे ते सुण्याक धष्टपुष्ट करता पण त्या लेकर ते होड जाता होता म्हणून ताका आमी एक गुड डॉग म्हळ्यार एक चांग कॉन्कर्ड मायंडाक आमी एक आरोग्य जावन असे लायक खाण दिल्यारी चांग विचार देवाल जप करून भक्ता संग दिल्यारी त्या होड जाता म्हणून ताका कॉन्करेबल माइंड आमी कडेन आसता ते आमगेले मित्र असता अदरवाइज ते एक होड शत्रू असता म्हणून हांतू हे 4th चॅप्टरान तशें सांगिल्लें आसा ताका ते मित्र कशें करचे आमगेले मनाक एक उपाय आसा असोसिएशन पळया आमगेली इच्छा आमगेली असोसिएशना लेकरी आसता कोणाक इच्छा आसता पार्टी करूया त्या लेकरी तांणी असोसिएशन करताची कोणाक स्पोर्ट्स खेळच्यान तो आश आसता त्या लेकरी तांगेली इच्छा लेकर तांगेली असोसिएशन तांणी फॉर्म करताची ताका वी हॅव टू बी व्हेरी केअरफुल की आमी खंयच्या वाट असोसिएट करताची खंयचे आमगेले संघ आसता म्हणून अकॉर्डिंग टू द असोसिएशन आमगेले माइंड हे जाता म्हणून आणि असोसिएशन निमित्त आमगेले डिझायर्स कल्टिवेट जाता डिझायर डिक्टेट्स अवर प्रायोरिटीज आमगेले प्रायोरिटीज आमगेले डिझायर जाले लेकर ते कल्टिवेट जाता ताची आणि प्रायोरिटीज शेप अवर चॉयसेस म्हणटा ताची आमगेले चॉयसेस पण आमगेले प्रायोरिटी लेकर हे आसता ताका आमी चांग संघ आसल्यारी चांग डिझायर्स आसता
डिझायर आनी चांग प्रायोरिटीज आमी फिक्स करताच तेन्ना आमगेली चॉयसीस चांग आसता आनी ताजी अल्टिमेट एक्शन चांग आसता म्हणून. सो दिस ऑल स्टार्ट्स विथ गुड असोसिएशन म्हणून सांगिल्लें आसता. ताका आमी हे गुड असोसिएशन कोणा वाट घेवं साधू संघ घेवं भक्तालय वैष्णवाल संघ आमी घेतल्यार अति उत्तम म्हणून प्रभुपाद स्वामी सांगतात. कोण कृष्ण भावानामृतांत आसता कोण कृष्णा बगे आमकां देवाल विशय आमगेलें ज्ञान भक्ती वाडयत की तांगेलें असोसिएशन आमगेलें केदनय जिवनांत आसका आनी केदनय आसका म्हणून अनुदिनम आसका म्हणून प्रभुपाद स्वामी सांगताची. आखिरार हे चॅप्टरांत प्रभुपाद स्वामीन सांगिल्लें आसा की कृष्णान अर्जुनाक एक मटेरियल अफेक्शन आसता वय कितें आमी पळयलेलें कुरुक्षेत्राक ताका एक अफेक्शन जावन अटॅचमेंट जावन आसता की म्हागेल्या पुरा जनाक सगळ्या संबंधी हांव कशें मारयता म्हणून ते कट करचे खातीर शार्प वर्ड्स यूज केलेले आसा म्हणून ते करनातल्यार तो समजायनासता म्हणून. तशीच गुरुवर्य एक पाटी एक इन्स्ट्रुमेंट कशी कट करचे खातीर शार्प इन्स्ट्रुमेंट यूज जाता तशीच शार्प वर्ड्स यूज करताची ते आमगेल्या चांगपणाक आसा म्हणून प्रभुपाद स्वामी सांगताची. आणि आखिर अशी म्हणताची की कशी एक किला कस पळय एक किला म्हळ्यार एक गड फोर्ट त्याचे प्रोटेक्शन शत्रुजनान येवचे म्हणटा प्रोटेक्शन करचे खातीर एक चांग सेनापती धष्टपुष्ट धैर्यवान बलवान सेनापती असल्यार ते फोर्टा एंट्री करचे जायना. तशीच आमगेले हे मनाच फोर्टांतू आमगेले मनाच मंदिरांतू आमी कृष्णा केदन स्थापन करताच की तेन्ना खंयचे नमुन्याचे एक एनिमी ताचे भितर येवचे जायना. ताका तुम्ही सगळ्यान तुमगेले मन मंदिरांतू कृष्णा स्थापन करता म्हणून प्रभुपाद स्वाम्यांतू निवेदन करताच. अशी हे योगा इन माइंड एंड योगा एज अ बॉडी एंड माइंड कंट्रोल अशें प्रभुपाद स्वाम्यान सांगिल्लें. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. सो आयच्या सेशनांत आमी 4 चॅप्टर्स हांव टू कंक्लूड करता ती आमी मुखारसून नेक्स्ट फ्रायडे करूया. सो समरायज करचें आमी परफेक्शन ऑफ योगा हे बुकाचे डिस्कशन करता आसता ती आमी फर्स्ट 5 मिनिट्स आमी स्क्रिप्चरल स्टडी म्हळ्यार कसन आसता खंयचे निमित्त आमकां बुक्स वाजिल्यार कसन ताजे निमित्त बेनिफीट मेळटा म्हूण तें पळयलें आमी. आनी सेकंड मागीर योगा कशी अर्जुनान रिजेक्ट केल्लें की त्या टायमार अर्जुनाक ते फॉलो करचें जायनाशिल्लें अष्टांग योगा सिस्टम की बैसून देवा वयर ज्ञान दवरचें परमात्मा वयरी ताजें चिंतन करचें त्या टायमार भारी कश्ट दिसलें. ताकाची योगा एज वर्क इन डिविजन ते सेकंड चॅप्टर केल्लें की कशी अर्जुन हे युद्धांत भाग घेता आनी तो ग्रेटेस्ट योगी आशिल्लो. कसं जालें की मेन योगीचें लक्षण म्हळ्यार अल्टिमेट रिजन कशें ना देवा वट कनेक्टेड आसूं आनी ते अर्जुनान तागेले जिवमानान दाखयलें की तो क्षत्रिय धर्म पालन करून तो कशी देवाल वट कनेक्टेड आशिल्लो. तशींच आमी खंयची प्रोफेशनां आसच्या पुरो डॉक्टर एज्युकेशन बिझनेसांतू आमगेल प्रोफेशनांतू खंयचे सिच्युएशन हाऊस वाईफ आसच्या पुरो खंयच्या एजाचे आसा पुरो आमगेल कर्तव्य करता करता आमी कशी देवाल वट कनेक्टेड राबयता. दॅट इज योगा एज वर्क इन डिविजन. आनी आमी कृष्णाल विशय कशें चिंतन करचें ह्या काला खातीर प्रभुपाद स्वाम्यान सांगला की हरे कृष्ण जप करचें हे ग्रेटेस्ट वे ऑफ इजिएस्ट वे ऑफ मेडिटेशन म्हणून. आनी लास्टार आमी पळयलें की कशी ज्ञान योगा हे एकल्यान राबून करची तशी भारी कश्ट आनी मनाक नियंत्रण करची भारी कश्ट. ताका पुरा विशयांत आमी मॉडरेट आसल्यार आमकां मुखारसून वचचें जातलें. आनी रामाल आनी कृष्णाल मिनींग आनी हें कशी म्हणून आमी पळयलें म्हळ्यार एक इन वन सेन्स आमी पळयलें टू सम अप की भक्ती योगान पुरो आसा. एक एग्जाम्पल दिवका जाल्यार कशी आमी कोणाक क्रिकेटाचे भारी फॅन आसा म्हणलें की तो सचिन तेंडुलकर ते कसं ऑटोमॅटिकली तो क्रिकेट कशी खेळचे कर्मयोग क्रिकेटा विशीं थियोरिटिकल नॉलेज रुल्स रेग्युलेशन कसन आसता त्या पुरा शिकून काडटलो तो आनी तागेलें मन इजिली ते सचिन तेंडुलकर कसले मॅच असल्यार तो इजिली अट्रॅक्ट जातलो. सो कशी भक्तीन तूं हे पुरा विंगड योगा सिस्टम्स वय आमकां ताजी बेनिफीट मेळटा म्हणून. आनी मुखारी नेक्स्ट 4 चॅप्टर्सांत तूं प्रभुपाद स्वामी कसन सांगता ती आमी ते फ्रायडेक कंक्लूड करूया. सो तुमगेले कसं कॉमेंट्स असल्यार 5 मिनिट्स खातीर तुम्ही शेअर करूं येता. अदरवायज वी कॅन कंक्लूड द सेशन आनी फ्रायडेक नेक्स्ट 4 चॅप्टर्स आमी पळोवया. सो दिस इज द वे स्लोली करून आमी भागवत पुराण कोंकणी टिमान डिसायड केला की सलसल बुक्स आमी नियमित रुपारी एज अ स्टडी ग्रुप आमी वाजूं येता आनी आयकूं येता. सो दिस वील कंटिन्यू फॉर सम टायम हे अशें प्लॅन आसा. सो कसं कॉमेंट्स ऑर क्वेश्चन्स असल्यार तुम्ही शेअर करूं येता. अँड
Okay. So एक question, Mataji, how do we get out of negative thoughts and negative experiences? So मन naturally will be म्हणतात पडे प्रहाव automatically by default कसं negative वच्चे साध्य असं. Generally, how do we connect it to positive things? थोड़ा effort जाओ का. कसं like it is like swimming upstream. रब्बिल कडेन रबच्या जायना. Overall हे संसार अंदरशी negativity असं की we will be dragged towards कसं म्हणतात पडा की negative towards जातले. But how do we become positive in that sense? आम्ही कसं effort घालेत? पूरा जनरल कसं नाही एक सिच्युएशन असताची लाईफ अंत कोणाक कसं हेल्थ कष्ट आसच्या पुरो और विंग अडकनचे दुख आसच्या पुरो. सो बिकॉज ऑफ हे कसं कष्ट आयल्स येता पळय आमगेल मनान थोडे नेगेटिविटी येताची जाल्यार आमी केन्ना कन्विन्स्ड असता ती की आमगेल सिच्युएशनान कसं कष्ट आसा बिकॉज वी मे बी गोइंग थ्रू सम डिफिकल्ट सिच्युएशन एट द मोमेंट. हे कसं कष्ट जाता आसा भक्तींत घेता आसा आम देवाल नामस्मरण वयसूर केला जाल्यार कष्ट आयला जाल्यार आमकां ते कन्विक्शन येवका जाल्यार ते विश्वास येवका जाल्यार कसं आमगे लायफान जाताच पळय ते देव आमगेल बरेपणा खातीर करता आसत. आमकां ते कळ्ळ आसना. दॅट इज द लीप ऑफ फेथ. आमकां ते एट द मोमेंट कळ्ळ आसना दिसता की हे कष्ट आयला हे अशें जालां हाजे निमित्त कसं जातलें म्हणून. मात ते खंडीत आमकां ते विश्वास आसूं का रक्षसिती विश्वास की देव हे आमगेल कसं सिच्युएशन आस पड लायफान तूं अंत दोकून कसं की आमकां देव नेक्स्ट स्टेपार मुखारसून व्हरता आसा म्हूण. वी विल कीप प्रोग्रेसिंग. सो आमी केन्ना असोसिएशनांत आसता ती बुक्स वाजिता आसता ती नामस्मरण करता ती आनी प्रसाद देवाल घेता ती तेन्ना खंडीत ओवर अ पिरियड आमगे नेगेटिव्ह टेंडन्सीज वचून वील बिकम मोर पॉझिटिव्ह. सो हे बुक्स वाजोवचे इज वन ऑफ द things when we hear and listen to the books definitely amka the positive vibrations yettati ani ami asal satsanga bhag घेताना you will see that the notch up vattalanchi mun tungene and all of us can experience that. I hope I have answered the question. It's a gradual process but definitely we will come. That is amgel anubhav asachi ki deval nature as malari he is sachidananda vigrah happiness. सो आम्ही देवाल उठक्यान कनेक्ट जाता पण ते रब ऑफ जाता खंय ना खंय ते कनेक्शन स्ट्रॉंग ना ताजे खातीर मे बी वी आर स्टील एक्सपिरियन्सिंग दॅट मिजरी. जाल्यार केन्ना ते देवाल उठ ते कनेक्शन स्ट्रॉंगली जाता थ्रू दिस योगा प्रोसेस भक्ती योगा प्रोसेस. सर्कमस्टान्सेस एक्सटर्नली मे नॉट चेंज मात आमी इंटरनली ते हॅपीनेस एक्सपिरियन्स करतली आनी ते नेगेटिव्ह वायब्रेशन्स आमगे लायफा दोकून वतले. दॅट इज फॉर शुअर ओवर अ पिरियड. हरे कृष्ण. Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna. Yes, ma'am. Thanks for the solution, Prabhuji. Actually, yes. Theoretical knowledge is matra practically implement करसी can question येत पण त्यांना problem जाता म्हणजे त्यांना या theory खैवत म्हणून वात्यावर ना म्हणजे like we forget the theory की अशेष कर चेशेल आहे म्हणून त्याची याद उरना. So that's why I asked you this question, Prabhu. Thanks yes, for Prabhu. this. Yes, Prabhu. And what you are saying is very relevant for all of us. Kanche stage are aslerwe because we may be having in the movement for many years. Some may be just starting out. But whatever is there, आम्ही केतना ते next step घेतात पडा. For example, आता आम्ही काय reading ना. आमगेल for example, some of us may accept की ना काय zero reading असं म्हणून. Absolutely zero reading. Doesn't matter. Zero reading आता को next step कसं नसलं. Maybe we can start with 10 minutes every day. कोणाक अशी सांगू जायना की मेगेले 10 मिनिट आहे ना म्हणून. ना 10 minutes we can read. Or maybe okay during the week we may be very difficult. On the weekend I will read for half an hour. We can start with that. And some of us may be very advanced movement as the Shapuro. So you may be already reading for half an hour. Gaurang Prabhuntani, in fact, one of these last 2 weeks, the books are the basis mon sessions chalta asati. Devotees are very. Gaurang Prabhun share kelan ki he is reading about 2 hours every day mo. And because tangil mast projects ashila tang madhe give up korka padla jale now he is reestablishing more. So pura janana kai asa tajel dokonu next step give it. So I think that will help in any way. आणि कोणाक कसं नाही तांगेले एक्सपिरियन्सेस योगा विषय और कसं नाही शेअर करूया. विल बी व्हेरी हॅपी टू हियर यू. तुम्ही पुरा जन जॉईन करता आसत या फॉरमांत
तुमगेल कसाने एक्सपिरियन्सेस योगा और तुमगेल अंडरस्टँडिंग हा विषय तुम शेअर करता जाल्यार फॉर 5 minutes we'll keep the session open. Otherwise, of course, we can conclude आणि मागीर आमी फ्रायडे मेळया. हरे कृष्ण प्रभुजी. Yes, yes, Mother. पद्मा बटोले तशचे. Yeah. Actually, हे श्रावण मासाचे भगवद्गीते क्लास जेली पर it was like a break, long break. मध्येच अनफॉर्च्युनेटली म्हाका जे बुक्स ऑफ द बेसिसाचे त्यांनी राधाकुंड प्रभुजीन ते सेशन कळल म्हाका अटेंड करू जाय न्ही. बट आता आमगेल कसले एक वर्क प्रेशर असो कसले असो एक साइड आता मोबाईल दवर आमगेल काम करताच जाची. अनफॉर्च्युनेटली केलो पटी करके जाता. But sessions are very effective and very impacted. तांगेल प्रभुजी आणि मुरलीधर प्रभुजीन कळल जो ना तुमगेल आता काढतस जो टॉपिक आर व्हेरी गुड. इथे म्हळ्यार आम्ही मस्त आणखी कॉन्शियस जावन ऐकूक आतात. इथे म्हळ्यार भगवद्गीतेच आम्ही कसं केलेंची इट वॉज लाईक डिफरंट त्यावे एक पार्ट असले. बट आता तुम्ही एक ना म्हणून आईची एक त्यावे एस्पेशली ते योगा कॉन्सेप्ट म्हणाल कशाच म्हळ्यार तुम्ही आणखी मस्त डीप जावन तसची. So we have to work. आता मी यूज करता तुम्ही कशी यूज करता म्हणजे तुम्ही शिकयतच actually. So we have to be more conscious जाऊन आता ऐकूका जालात. So wonderful session प्रभुजी. Awesome. भारी कुशल प्रभुजी. So we like आणखी तुम्ही अशीच सेशन्स आणखी काढ्या म्हणून आम्ही आणखी रिक्वेस्ट करताची. And keep us engaged. म्हळ्यार तशें न्ही आमकी एक वीक ब्रेक दिली कुडले आमकां मस्त दूर चमकला शेणके तुमगेल सेशन्स जत्ता आमकां आणखी लायक मोर मोटिवेशन जाता आसता प्रभुजी. थँक यू व्हेरी मच माताजी आणि प्रभुजी. थँक यू व्हेरी मच. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तुमगेले उत्साहाचे उत्साहपूर्वक फीडबॅक अस म्हळ्यार इट इज अ व्हेरी क्लियर साइन की तुमगेले ह्या असल विशयांत रुची वाढता आसा म्हणून. This itself is a sign of म्हणतात पळय प्रोग्रेस. कसं की नॅचरली आमकां हाजी विशय हे येता. आता मस्तपण आमगेल मनान तूं विचार येता की अशी कसं की हें बूक वाचुया हें करुया ओके अशी मना येवच्या पुरो की हें कसं न्हय करची की हांवें नाका करचें अशें की कसं की एक मन आयलां की श्रावण मासांत हांव हें कृष्णा बूक वाचूं तें तुमी त्या विचाराक कशी तुमी सेल्फ एनालिसीस करूं येता की हां हाजेर म्हाका चांग जाता की विल दीस बी द नेक्स्ट स्टेप फॉर प्रोग्रेस. Maybe हाजी खातीर या मनान मुगेल विचार येता आसा. And when you act on it पळय you will be satisfied. So thanks for sharing your experiences पद्मा माताजी. विंगड कोणाक शेअर करूं जाल्यार शेअर करूया. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि कोणाक कसले प्रश्न आसवा कमेंट आसवा कसले पायचे एक साल अनाउन्समेंट आसा. पाय दाखून नवरात्री सुरू जाता आसा तशी न्हू पाय एक स्पेशल प्रोग्राम दवरला 8:30 PM IST इंडिया टायमाक. तन चेडू वाला डान्स आणि एम्पवर्ड पर्सनालिटीज फ्रॉम श्रीमद भागवतम तंगेला एक जन पर्सनालिटी विषय चेडू प्रेजेंट करूक प्रयत्न करता आसाची. तो तुम्ही सगळ्यांनी येवन अंत भाग्य उका म्हणून विनंती करता आसाची. 8:30 PM इंडियन टायमाक या प्रोग्राम इट्स अ व्हेरी शॉर्ट प्रोग्राम 20 to 30 minutes आसता तितलेच नवरात्री स्पेशल जावन. हाजी भारी लायक जेवण प्रसिद्ध महाप्रभुजीन आणि राधिका बा माताजीन परफेक्शन ऑफ योगा काढलेलं आसा. परंतु त्यांनी समरी दिलेले आसा की कृष्ण भावनामृतांतु आता कृष्णान सांग अर्जुनान निंगोचे आसके चंचलम हि मन कृष्ण प्रमाति बलवदृढम्
तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरेव सुदुष्करम्. ते आम्ही गोत्त सगळ्यांक कसं प्रभूजीने आणि माताजीने सांगितलं असतं की कृष्णाला नेमकं ते असते म्हाका मन कंट्रोल करू जायना म्हणून. त्यानं आमकां मस्त पण क्वेश्चन्स आहे आमकां थोडा कृष्ण अर्जुनाक करू जायना काही त्यानं आमकां करू जत्व म्हणून. शिला प्रभुपादांनी परफेक्शन ऑफ योगाचे फर्स्ट अध्यायान तो दिलेला असा. आर वी टू डिस्पेअर द माइंड्स एवर बीइंग कंट्रोल्ड. त्यांना शिला प्रभुपाद सांगता असा इट कॅन बी कंट्रोल करू जाता. कशी कंट्रोल करू जाता प्रभूजीने आणि माताजीने सांगितलं वाटी कृष्ण भावनामृतांतू कशी आम्ही मुखारसून वत्ताची पुरा आमगेल मन कशी कृष्णा दिताची ताजी तकीत आमकां आमगेल मन कंट्रोल करू जाता. अशी नाही की एक दीस भितर आम्ही एक राउंड जप केलाय आता मुगेल मन पुरा कंट्रोल जाल्लें म्हणून समज कंट्रोल जावन डफ कट्टी बसची नाही. ते स्लो अँड स्टडी जावन जाता आणि हे दुखालय मायताची एक पण जावची नाही. ते हळू स्टडी प्रोसेस जावन जावचे एका स्टेप बाय स्टेप जावन जावचे म्हणाल्या आम्ही मना करून घेवका. मारी राधिकाबा माताजीन कशें कंक्लूड केलेलें ताजें आमी कसं करता म्हळ्यार चैतन्य चरितामृतांतू मध्य लिलांतू 22.54 सांगता आसाची साधु संग सर्वशास्त्रे कया लव मात्र साधु संगे सर्व सिद्धी हय. कितली साधू संघ असता आमगेल संघ खंय आसा ताका डिपेंड जावन आसा म्हणून. प्रभुजीन सांगलें क्रिकेटांतू आमी कशी मना करून घेताची त्या क्रिकेटाची विषय खंय आसा थंय वताची. तशीची भक्ताल जण कसं करताची भक्ता संघशील जण खंय भगवत कथा आसा खंय श्रीमद भागवतामध्ये कथा आसा खंय शिला प्रभुपादाल पुस्तक वत्ता आसाची थंय आमकां वचका आनी तांगेलोट संघ जावका तसल साधू संघांत आमी मेळका ते आमकां मन वचका म्हूण सांगून कृष्ण भावनामृतान जाल तितली आमी मुखार वचूंक पळोवका आनी आमी चैतन्य महाप्रभू मिशन आमी आमगेल्या जिवनांतू हे करून घेवका एब्जॉर्ब करून घेवका. हे चैतन्य महाप्रभून सांगिल्लें आसा की तेजे आयचे सेशनाक आमकां विराम दिवया. तुमकां पुरा धन्यवाद आसा स्पेशली राधिकाबा माताजीक आनी सुधा महाप्रभुजीक पुरा अटेंड केलेले पुरा जणांक धन्यवाद सांगता आसा. आजी आमी नरसिंह प्रणाम करून हांगा विराम दिवया. उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्नमाम्यहं. श्रीनरसिंहा जय नरसिंहा जय जय नरसिंहादेव. प्रह्लादेश जय पद्मा मुखा पद्मभृङ्गा. नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादलादगाय हिरण्याकाशी वृक्षः शीलदन्तानकालाय. पितो नरसिंहो परतो नरसिंहा यतो यामि ततो नरसिंहा. बहिर्नरसिंहो हृदये नरसिंहा. नरसिंहम् आदिं चरणं प्रपदे. तव करकमलभरेण कामद्भुतशृङ्गम् दलितहिरण्यकशिपूतनुभृङ्गम्. केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे. जय जगदीश हरे. जय जगदीश हरे. जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव. जय नरहरि जय नरहरि जय नरहरि जय नरहरि.
हरि जय लक्ष्मी नरसिंह जय लक्ष्मी नरसिंह जय लक्ष्मी नरसिंह जय लक्ष्मी नरसिंह जय प्रहलाद महाराज जय भक्त प्रहलाद जय प्रहलाद महाराज जय भक्त प्रहलाद भक्त विघ्न विनाश नरसिंह देव भगवान की जय भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की जय वाचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय श्रीला प्रभुपाद की जय सकडा मी पाय मेळ्या हरे कृष्ण हांगा विराम दिता सकाळच्या सेशनाक आणि आज पार्ट 2 नेक्स्ट फ्रायडे असता प्रभुजी आणि माताजी आमकां सांगून दिताची ताजी नेक्स्ट सेशन राजविद्यामळाल पुस्तक मंडे सूर्यता हिज ग्रेस राधाकृष्ण प्रभु आणि हर ग्रेस रसमाई माधवी माताजी। हरे कृष्ण।